मदत करपी आणि सहकाराक फुडें व्हरपी आमचे आदले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हाच्या जन्मदिसा हो कॉपरेटीव अख्ख्या देशभर सुरू जाता. गेली 65 वर्सां सुरू आसा आनी आयज पर्यंत सुरू आसा आनी आमी गोंयांनी हो साजरो करता. गोवा राज्य सहकारी संघ हो NCI नॅशनल कॉपरेटीव युनियन हाच्या जोड पावलां ज्यो थळाव्यो ज्यो संस्था आसा त्या संस्थांक भागीदारी करता आनी हो कॉपरेटीव बेस आमी अंदूच्या म्हणजे ग्रामीण भागात करपाची सुरवात केल्या. आणि काल जो उद्घाटन कार्यक्रम असो तो पेडणे तालुका सहकारी संस्था हांच्या जोड पावलान आमी पेडणे केलो. आयज दुसऱ्या दिसाचो कार्यक्रम 70 अर्बन कॉपरेटीव सोसायटी हाच्या जोड पावलान 70 करता ती प्रॉफिट करता. त्या प्रॉफिटाचो 2% एज्युकेशन फंड हो राज्य सहकारी संघाक येतालो. आमच्या आदल्या सहकार मंत्र्यान कॉपरेशन मध्ये वयर सरलेलो तेंचे एम्प्लॉई म्हणून आमी मागीर नियुक्त केलो. त्या मनशान आमच्या एक्टारूच एमेंडमेंट हाडून हो एज्युकेशन फंड आसलो तो राज्य सहकारी संघाक न दिता कॉपरेटीव डिपार्टमेंटाक दिवपाक लागलो. एमेंडमेंट आमचो जो एक्ट आसा तितून एमेंडमेंट हाडले असेंब्लीन आनी ते हें केलें. दुर्दैव अशें की आयज राज्य सहकारी संघाची परिस्थिती स्टाफ आनी ट्रेनिंग हें कमी जायत आसा. आमी आजुनूय दीस सोडूना. आमी सरकार दरबारी आमचे प्रयत्न चालू आसा. तशेंच नॅशनल कॉपरेटीव युनियन जी आसा दिल्ली त्यांच्या मार्फत आमकां ट्रेनिंग घेवपाक थोडे फंड आमी हाडटा. म्हणजे आतां जी आमी 2 सेमिनार घेतली स्टेट लेवल ते दोनूय सेमिनाराचो खर्च आसलो तो आमी तांचे कडल्यान हिंदी कॉन्फरन्स आमकां जाता आमी बिलां तांकां काडल्या. सो अशें तरेन आमी आमचो जो कार्य आसलें दयानंद बांदोडकर ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट काम आमी बंद करूना. आमी ट्रेनिंग सगळ्या मेंबरांक दिवपाचो प्रयत्न करता. ग्रामीण भागा पर्यंत पावपाक जाय. आमचे NCIची एक युनिट आसा प्रोजेक्ट म्हणून ते NCIच्या प्रोजेक्टांतल्यान आमी बारीक गांवांनी सेल्फ हेल्प ग्रूप बायलांचे तशेंच दादल्याचे प्रोजेक्ट सुरू करता आनी तांकां ट्रेनिंग दिता. पण जो कायदो आसा सहकार कायदो तितलो ढळमळीत ना. तुमकां जर खंय दुबाव दिसता जाल्यार तुमी न्यायपालिका सरान सांगले त्या प्रमाणे न्यायपालिका वचपाचें तुमची जागा ती शकता. सदांच पॉलिटिकली डिमोटिवेट जावपाक जायना. हें सहकार क्षेत्र तितलें सादें ना आनी ढळमळपाक ह्या आमच्या पारंपारीक रितीनुसार चालू आसा हें सहसा कशें ढळमळचें ना. न्यायपालिका हातूंत आसा. तर म्हाका उलट ढवळढवळ करून आनी म्हाका सुद्दां सहकार क्षेत्रांत साहेबामुळे संदी मेळ्ळी. आयज सुद्दां सहकार क्षेत्रांत साहेब सांगता फार्मिंगांत खूब हें आसा. आज तेन्ना ती सुरवात जाली लोकांनी नांव दवरली स्वाता शेतकऱ्यांनी अशें तरेन. पूण आज सहकार क्षेत्र खरेंच ही चळवळ जी आसा सहकार चळवळ एकामेकांक मदत करता. कमकुवत कोणीय आसा एकट्यान सहकार्य आनी चालता. ही सहकार क्षेत्र बरे भशेन जर चलयलें तर खरेंच लोकशायेचेर खरेंच एक वेगळो